ನಮಸ್ಕಾರು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಶೆಡ್ರಸ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ತರ್ಪೇನ ಸಕ್ಕಡ್ ಜನಕ ಯುಗಾದಿचे हार्दिक शुभाशय. युगादी युगादी म्हणरी आम्ही आमची गेल्याना संसार पाडवो म्हणतात. हे संसार पाडवो म्हणा कसले पुरा जना ಗೊತ್ತ सर 60 संवत्सर सर एक संवत्सर एंड जावन अनेक संवत्सर प्रारंभ जावचे ते दुसूची आमगे युगादी म्हण संसार पाडवो म्हणरी एक संवत्सराचे सुरवे दिवस पाडव्या दिवस संवत्सराचे पाडवो ते मोण मोण संवत्सरा पाडवो मोण मोण संसार पाडवो जाले. आता फाई पराभव नाम संवत्सर सुरू जाता. संसार पाडवो म्हणकुडला आमकां मस्त नमुने पुरो तयार करू आसता, भारी संभ्रम आसता. आमी ताजे बगे एक विडी पळोवया. आता मी संभ्रम म्हणल्यार संसार पाडव्याचे संभ्रम म्हणून संभ्रम आमकां आमगेले मेन संभ्रम आसता कशें म्हळ्यार ताजे आचरण म्हळ्यार आमी फस्ट आमगेले फूड आमी संसार पाडव्याक मस्त नमुन्याचे आयटम पुरो करताचे. ताजे बगे चड माहिती आनी आमी कसो पुरो करयता म्हळ्यार बगे आमी आजी चड माहिती घेवचे खातीर आमगेले भट्टीन मायेलकर कडेन आयल्याचे आमगेले पुरेत भट माम आशिल्ले वेदमूर्ती श्री शुकानंद भट माम हांगेले धर्मपत्नी श्रीमती सुरेखा शुकानंद भट्टीन मायेलकर कडेन आयल्यांची. आता तांगे लागाची बगे आमी विशेष माहिती घेवया. तुमकां स्वागत भट्टीन मायल. भट्टीन मायल बगे सांगचे जाल्यार भट्टीन माय रांदपा भितर एक्सपर्ट ते आमी ऑलरेडी तांगेले व्हिडिओ रांदपा व्हिडिओ काडला आमगेले चॅनलार घाल्ला. ताजे लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता, तुमी ते चेक करूं येता. आता मी युगादीच बगे उलोवच जाल्यार भट्टीन माय आमगेले कशें आसता आमगेले आचरण आमी एक रांदपा बगे वरलेला आमी विशय पुरो मागीर आलोचन कर. रांदपा बगे सांगचे जाल्यार हांगा आमगेर गांवांत हें म्हळ्यार करचे तसले आयटम हें सांगता रांदपाचे वय रांदपाचे एक गशी नाही आमी सकाळीच जाल्यार सकाळीच आमी आमगे ते कट्ट करचे आमी रुलामा कट्ट करचे वय तुम्ही तेच करचे रुलामा कट्टानी चटणी करची क्रम आमगेल घर कडे तुमगे चडते जना ते त्याची ना. मागीर दनपार जाताना दनपार जाताना गशी मागीर आता आंब्याचे सीजन वय नव फळ येवचे तशी आंब्या उपकरी बिब्बू मेळटा उपकरी मागीर एक गशी कडगी मेळटा तशी चण्या गशी कसल्याची धान्य घालून एक गशी. वसंत ऋतू म्हण कुठले पुरो नव फळ येवचे भरपूर फळ नवे फळ येवचे टाइम आता देखून ते नव फळ आमकां कसं मेळटा ते पुरो आमी आतां हे परबे वेळार आमी यूज करचे ना. पणस फ्रेश मेळ्ळ्यार नव पणस मेळ्ळ्यार घरय करयता. मडगणे करतात. तुम्ही मडगणा वटो रसवड करची क्रम आस की ना आमगेल घर कडे आमगेल माय ना मडगण करतना ताजे वटो रसवड म्हण करू आसा म्हळ्यार हांव आमगेल व्हिडिओ घाल्ला ताचे तांदळाचे पिट्टी कोरून सुरय तांदूळ पिट्टी कोरून ताका जीव नारळाचे वाटून हे आमी मडगण्याक लागी करचे ते वाटून तो पीठ ताजेन कालोवन घेवन केळी पानारी तेला बश सारून मतलब प्लास्टिकार सारयल्यार जाता ओड करून नवरात्री देवीला का ओड करचे ते मडगण्याक ते लागी रसवड म्हण करचे. मागीर पुरो तळप न फोडी आनी तुवें तो आमकां सकाळी सुरू करून कामां सुरू केल्या बायल मनशांक सांजे ताय कामाची. मागीर तुमी पानाकनी करचेस की बेवू बेल्ला पुरो दवरचेस की देवा लागी दवरचे आसा. आमी बेवू बेल्ला आमगेले घर कडेन दवरताचे भटेन जाल्यार आमकां देवस्थाना सुकून येता न्हय बेवू बेल्लाचे. मागीर आमकां ते दीस उत्सव आसा देवाक देवस्थाना स्पेशल उत्सव आसा. पुरा जनांना नवे ड्रेस घालून देवस्थाना वचचे नव कापड न्हेसून वचचे ताजी एक संभ्रम. तशी युगादी म्हळ्यार सकाळी उठायत देखून रात्री ताय गम्मत देवस्थानांत तरातराचे पनवार आसता न्हय कितले की बगेचे आसता आमकां संसार पाडवो तेसू संसार पाडवो देखून देवस्थाना भितर फोव चटणी सुरू जाता. ते दोळटाय देवाक सांजेचे देवा रात्री आरती वेळार निवेद्य गोड फोव आसता. ताजे नंतर काल्लेलो फोव आसता ताजे नंतर संसार पाडवो देखून सांजे पुजे वेळार वसंत पुजे वेळार फोव चटणी स्टार्ट जाता. फोव चटणी चण्या उपकरी मुगा दाळी मागीर तवशा आसा सामान तवशा पचडी आंबोले चटणी म्हण सांगून कितले की नमुन्याचे आयटम आसता देवस्थान हांगा. पानक मेन पानक त्या देवस्थानांत पानक पिवचे एक बारी खुश विंगडी तितली रूच आमी घरला कितले लायक कोण केल्यार त्या टेस्ट येना न्हय.
आता आमगे खाणाची पुरा इतले बघ आम्ही सांगले सकाळ नको सांगित आहे आम्ही नमुन नमुने करून करताची पुरावे मागीर आमगेले एक कल्चर प्रकार आमगेले संस्कारान तर कशें म्हण आनीक थोडे आयटम मागेले एक सबस्क्रायबरान म्हाका एक मेसेज घाल्लेले कसं म्हणाल तांगेले माई आता रिसेंटली गेलेली काही तशी देखून कप्पड वाडप करका नव्या संसार पडव्याक ते कशें करचे ताजे एक क्रम सांगून दिवका म्हण सांगून तांगेले एक मेसेज येईल म्हाका तशी आमी ताजी माहिती घेवची खातीर आज आमी बटीन माहिती आयल्याची तशीची वर्स कप्पड वाडप करचे आशिल्ले मिगेल कझिन आसा सुदती भट म्हण सांगून तांणी हांगा आयल्याची तांकां आमी आपोया हे डिस्कशनाक मिगेल कझिन सुदती भट म्हळ्यार आनी मंजेश्वरांतूची हांगाचेची SAT स्कुला भितर 35 ವರ್ಷ 38 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊನತ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಲ್ಲಾची मिगेल कझिन सुदती भट्टाला इंट्रोडक्शन दिला तुमका आता तांगेले हांव रांदपाच व्हिडिओ आमगेल चॅनलार घालला आज पेशी पुढे ताजे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता तुम पुरो जन पळया आनी हांगेल घर कडे प्रति वर्ष कप्पड वाडप म्हणून सांगून करताची आता सुदती भट्टालागी आमी ताजे बगे माहिती घेवया बटीन माई आमकां ताजे बगे गाईड करताची बटीन माई ते कप्पड वाडप म्हणून म्हळ्यार आता मिगेल सबस्क्रायबरान म्हाका सांगील कसं म्हळ्यार तिगेल माय गेल्ल्या तशी कप्पड वाडप करका म्हण त्यावेळी कोणाल तिगेल माय सुमंगली जावन गेल्ल्या तशी कप्पड वाडप करका म्हण त्यावेळी कोणाल माय सुमंगली जावन गेल्या तांणी मात्र कप्पड वाडप करचे तशी काही ना तांगेले तू तलेमारा तुकून कोणीची जेल्यार एक सुमंगली जावन गेल्यार बायल मनशान केल्यार चांग युगादी दिवस कोणाही कोर येता म्हळ्यार आमगेले ते एक तले अंतर काडतना कोणाही अशापूर आमगेले मालगडे वचून असताची गॅरंटी तेन्ना आमी मालगड्याला ते उडगास काण ते दुस कोणाही कोर येता म्हणजे तुम्ही माय येपणार म्हळ्यार तशी ना हांव करना म्हण तशी बयसुका म्हण ना कोणाही कोर येता कोणाही कोर येता आता ताजे क्रम कशी आतां बटीन माई आमगेले व्हड बटीन माय आसाची म्हळ्यार आमगेले बटमा मालाम्मा थंय आसाची तांणी करना येयली काही पुढे नाही तांणी करता आशिल्लीची काही आता बटीन माई करता आसा कशी बटीन माय ताजी क्रम म्हळ्यार कसले मिगेल मायन चड कसले हें करून आशिल्लें केलो उगर कडे पुरा वाडताची मस्त नमुन्याची पुरा कसन ते दिवस युगादी करताची ते वाडोवच पन्नारी तुम्ही मिगेले मायन कसं म्हळ्यार एक आरती दाखोवन फूल कुंकुम हें पुरा दवरचे नवे कपडा आरती दाखोवन आनी रुलावांचे एक दुधा पायस करचे आनी ताका नैवेद्य कशें करचे क्रम हांव कशें करचें म्हळ्यार 2 कापड आनी ताजी चुडी खंड पक्कनी ताका एटॅच जावन आसल्यार विंगड खंड दवरचे कट्ट करून ज्या म्हण आयकलां हांवें ना ते एक पोळेर आमचे दवरचे देवा लेद्राक एक माणय दवरचे आनी ते माणयेर पोळेर कापड 9 कापड चंदकून मडचून तांकां दवरचे आनी ताजे वेळी फूल कुंकुम रेडी केलेले ताका लावचे आनीक फुलां एक कुडकुतान दवरचे ताजे वेळी मागीर ताजे येद्राक ते माणय दवरले ते कापडाचे समा येद्राक एक पानांतून सकाळी नाव न्ही जरी रांदप कर न्हू म्हळ्यार सकाळीच मात्यार नाव का खरकटा खावच्या ना जे खरकटा म्हळ्यार तांदळा खावच्या ना जे म्हणचे तुम्ही ना तांदळा खावच्या ना बटीन मागीर ते प्रॉब्लेम ना त्यामुळे बटीन मागीर ते 365 days सकाळचे तांदळा खाण काय नाची बट मम्माक विंगड कामा वच्चे आसता आमकां आमी नॉर्मल जना ते कशें म्हळ्यार आमकां सकाळी तांदळा खावचे आसता न्हय ते दीस तांदळा खावच्या ना सकाळी रुलामा कोट्टा की कसं रुलामा म्हळ्यार तसले तांदळा सोण आशिल्ले भरलेले कसले करचे मात्यार नाव करकट नाही ना मात्यार नावचे ना मात्यार नाव रांदप करून मागीर ते रांदप कसं आमी केलें लागी ते पन्नार वाडचे म्हळ्यार तू संसार पाडवो देखून तुमगे थंय संसार पाडव्याच्यात आमी तावड सांगील पुरा रांदप करूस घर कडेन गशी ते पुरा तेंच रांदप ताजेर म्हळ्यार पान दवरून ताजेर वाडचे एक जिवंत मनशाक आमी कशी पळय करपाची तशी एक मालगड्याला उडगास खाण पन्नार वाडचे पन्नार वाण मागीर हाका कशी फुलां कुंकुम असं करता मागीर आरती दाखोवची कपडा का आरती दाखोवची मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ कापड दवरच न्हू वरलं भायर अशी वैरी मोडचून दवरका
वरल वयर करून वयर कपडा करून. तांणे आमकां पॉयंट सांगताची व्ह्युअर्स दय करून आयकू का कोण कापड वाडप करता पळय तांणे आयकयाची वैरे वैरे दवरचे वय. आनी ताजेर फूल कुंकुम दवरचे आमी मांड घेवका फूल वय, कुंकुम वय, घालून. वय. वीड आम्ही दवरचे. लावून घेऊन वीड ते दवरून करून. वीडो फूल कुंकुम पुरा हें करून आम्ही कुंकुम लावचे फूल आमगेले मग तेका मांड घेवचे आनी आमी तेचे अक्षत 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 घालून. घालचे मागीर तेची कुलदेवाल उडगास काडका काडका. देवाल उडगास काडका तशी मालगड्याक उडगास मालगड्याक काडका आमी आनीक एक विशय आयकल्लो बटीन माय हांवें थोडे सायडाक तांणी कापड वाडप म्हणचे न्हय खंय ताका जोड कापड वाडप म्हणचे खंय जोड कापड वाडप म्हणून म्हळ्यार तांणी एक बरीन जोड वय दवरताची कशी त्या सिस्टम कशी काय म्हणारे फुडें युगादीक मात्र खंय नवे आमगाल घेवचे युगादी वेळार मात्र तितले कश्ट फुडले जनांक आमी आतां वाराय कोळा वचून नव आमगाल घेताची तेन्ना तशें न्हय युगादी वेळार नवे कापड हाडचे क्रम खंय घरकड पुरा जनांक तेन्ना ते दादले मनशांक दिवचे म्हळ्यार ते घरकडचे मालगड दादले मनशांक दिवचे ते बायल मनशांक दिवचे ते थंय दवर न्हू जोड कापड वाडप म्हण आशिल्ले खंय थोडे भाग आस खंय आतां मागीर तुमी सांगले तुमगे ते रुलामाचे हें करून तशी मिगेल मामम करता आशिल्ले कापड वाडप मागीर माममान फोव घालचे आशिल्ले फोव घालप मागीर काल हांव भट मम्माला हे बगे निमगिताना थोडे जाणां ते कशें करचे काय म्हळ्यार ते कोणाल पळय तांणी कोणाल उडगासाक दवरता पळय तांगेर वर्शिकाचे ते तांगेर श्राद्ध करता पळय हेचे श्राद्ध म्हण ते श्राद्ध ते सकाळी इतले पोव घालून वाडप करतले जन हे सगळे कळ्ळें ते ऑर्डर ते आमी वाडप केलें कापड ते दुस न्हेसचे नवे वय. ते नवं कापड आमी न्हेसचे आमी सांजे आमी कसं ते देवस्थाना वता की खंय वता ना ते कापड न्हेसून आमी देवस्थाना वचचे आतां तूं कसं की सांगता आशिल्ली वाडी कसं वय, सांग ಸ್ವಲ್ಪ कडेन पुरा कशें म्हळ्यार ते यजमानान ते ते दवरलेले नव आमगेलच पळय कापड मात न्हय जोड कापड म्हळ्यार जोड काणो वय ते जोड काण अशी ते देवाला एद्रा बैसून तांगेल मालगड्याला उडगास खावन कोणाक तरी तांकां मनान समर्पण करता वय वय तशें ते अशी आंगार घालून एक बैसून हें कापड वाडप करची म्हणून असं काही म्हाका गोतना आयकलं आसतले त्या म्हळ्यार विंगड विंगड प्रांत्यांत विंगड नमुनेचे आसता ऑर्डर प्रत्येकाचे एक भितर एक विषय कसा म्हळ्यार देवाल उडगास काडच्यो म्हळ्यार कुलदेवाल उडगास काडच्यो आमगेल मालगड्याक उडगास काडच्यो हें आमी हांव सांगता कसं म्हळ्यार तुमी आतां म्हगेलो अभिप्राय कशें म्हळ्यार आमी हें कंटिन्यू करता आमी आतां हांव म्हणलें आमगे ते म्हळ्यार तेच म्हगेल माय येपणार गेलेली न्हय तशें देखून आमगे ते चोल ना कळ्ळें तशें तुमी बटीन मायेन सांगिल्लें बरें आमी ते पुरो कंटिन्यू करता कित्याक म्हळ्यार आमी ते तसल पुरो घेवन बसनात जे कित्याक म्हळ्यार आमगेले फॅमिलीन तूं आमगेले मालगड्यांक गेले देखून आमी खंडीत कोणाय न्हय कोणाय आसा तशी कोरका आमी आतां कर न्ही जाल्यार आमी परस भाय संवसार पडो देखून आमी सुरू करूया कित्याक म्हळ्यार आमी हें केल्यार मात्र आमगेल मुखार वयल पिळगेक हें विषय कळटा आम्ही चेडवांक वय आमगेल चेडवांक तांणी निमगिताचें ना हें तूं कसं करता आसा मामा जाल्यार मात्र आमकां तांकां एक्सप्लेन करून दिवचें जाता तुमी सांगिल्लें समतें कित्याक म्हळ्यार आमी तें पुराय कोण घेवन बसना जे म्हगेल माय तशें न्हय अशें न्हय आमी आमगेले फॅमिली भितर आसा म्हूण सांगून आमी तेका कित्याक म्हळ्यार मालगड्यांगेल उडगास काणो एक दिवस एक जेवची आमीची न्हेसची आमीची एक तांगेल उडगास काण एक देवा पांय पूण एक नमस्कार घाल्यार तांकां एक वायट ना खंडीत तशी मागीर तेची पुरो जनाला आशिर्वाद घेवका मेन चेडवांक ते शिकोवका संसार पडोवचे चेडवान पुरो जनान मालगड कोण आस की तांगेल पुरो जनाले आशिर्वाद घेवका पांय दवरून आनी कसं बटीन माय युगादीक स्पेशल सांगचे जाल्यार आंबे पल्ल्याचे तोरण हे दूर घरा मेन डोरा लागी आंब्या पानात ते आमगे ते आमी तोरण लायनाची ते अशी गोंची म्हूण शिरकाचे मागीर हे बेवा पानाय घाल येता न्हय बेवा पानाय युगादीक घाल येता त्या पुरो आमगेले घरकडे करताची चांग कार्यक्रम दिवस शुभ कार्य अशा पुरो नातले देवाल कसले कार्यक्रम गणव पुरा करतना येद्रा बागलाक एक आंब्या पानाचे क्रम आसा संसार पाडवो तेसू युगादी तेसू कसं पुरा करचें आसा आमगेल कल्चर प्रकार कशी पुरा कोरका कापड वाडप म्हळ्यार कसलें म्हूण सांगून ते कापड वाडपाचे बगे म्हाका मस्त म्हायती गोतना आशिल्लें आजी म्हाका बटीन मायेन सांगून मस्त तांतू भितर विशय पुराय कळ्ळें
ह्या दोन्ही विशया भितर आमकां इतले वेळ तांगेले टायम बटीन माय मस्त बिझी असतात सगळो दिवस तांगेले टायम मिगेल खातीर हांगा दिलं तांगेले व्हॅल्युएबल टायम मिगेल खातीर स्पेंड केले तशीची सुदती भट्ट तिवय मस्त बिझी असता तिगेले घरकड सांचोर्ड आस ते चेरडाकय नात्राकय सोण ती तिगेले टायम आमगेले हे व्हिडिओ खातीर हांगा येवन टायम स्पेंड केलो दोग जाणांनी आनी दोग जाणांकय धन्यवाद. संसार पाडवा दिवस आमी करचे रांदपा बग्गे त्यानंतर देवस्थाना उत्सव ताजे संभ्रम कापड वाडप प्रति एक ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ आमी आतां उलयलीची हें पूरनंतर भारी एक प्रधान विषय कसा म्हणल्यार पंचांग वाचन ते दुसरे दिवस आमगेले फाईचे संसार पडव्या दिवस पंचांग वाचन करूं का कोणा पंचांग वाचन करूं जायना आमकाची तेन्ना आमी दुसऱ्यान वाजिलेलें आयकूं का पुणी श्रवण पुणी करूं का पंचांग वाचन म्हळ्यार ते सगळेची वर्साचे त्या संवत्सरा चलचे ग्रहगती ಬಗ್ಗೆ ताजे फल फल वाचन करचे ते आमी आयकूं का ते आयकल्यार जन्मजन्मांतर पाप नाश जाता म्हूण सांगून आमगेले मालगड सांगताची देवा दयेन आमकां देवान आमगेले गांवांत ते भाग्य दिलां आमगेले देवस्थाना भितर सांजे ते पंचांग वाचन आसा ताजी फल आमगेले आचार मामा जिताची आमगेले सगळे गांवचे जन बैसून आयकताची हे इतले जातन आमगेले संसार पडव्याचे ऑलमोस्ट पुराय कार्यक्रम जाता. तुमगेले गांवांत तूं अशी पुराय आसता म्हूण लेखता तुमगेले गांवांत कसं आस म्हूण सांगून तुका कमेंट सेक्शनाक घाल्याची असले सन्न कार्यक्रमा ಬಗ್ಗೆ आमगेले गांवांत चलचे की आमी कसं पुराय करून आयल्याची ताजे ಬಗ್ಗೆ हांव व्हिडिओ घालता आसता मात न्हय इतले एक चंद पुराय कार्यक्रम आमचे गेल्यात भितर आसा म्हूण सांगच्याक म्हाका मस्त प्राऊड आसा तशी एक GSB जावन जन्म आयले सार्थक म्हूण लेखता हांव. तुमकां पुरा जनाक ह्यो व्हिडिओ इश्ट जाल्ला वय म्हूण जाल्यार सक्कट जनाय आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्राईब करायची आणि पुरा जनाय सपोर्ट करायची. सगळ्यांक धन्यवाद. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु.